वेगळे हेवटेन तेवटेन वयतात, 2 आमदार ओगी हे ते तेन्ना लवाद मंडळाकडे आसा आनी विधानसभा जेन्ना पयली आसा तेन्ना कितेंय आमी बरोवपाचें प्रेसान सुद्दां बरोबर न्हू तें तेन्ना कोण ह्या वटेन बरयता कोण ते वटेन बरयता आमचें खरें मत कितें तें आमी विधानसभेन सांगता. फुडल्या राज्याची अरेरवी चलता थंय काँग्रेसचें सरकार आसलें हांगा आमचें BJP सरकार जरी असले तरी आम्ही काँग्रेसमॅन जे आसा आमी सदांच गोंयच्या हिता खातीर झगडटा आनी झगडत आयल्या तेन्ना हें तें कितें चल्लां काय ना ते उलट सुलट चर्चा हेचेर जावं नये म्हणून आमकां पळय आमचो ब्लॉक आनी ब्लॉकान ठराव घेवया एका मतान की म्हादयचें पाणी एक थेंब तांकां दिवपाचें ना. गोंयचे हितचे तांकां पिवपाचें पाणी जर जाय आसलें जाल्यार वेगळी गोष्ट जातली सगळे अख्खे जनता येतली शेतकरी कितें येतले. हें खोटें नाटकां करून आनी कायद्याचें उल्लंघन करून जें काम केलां तेणी तेन्ना हेका भीक घालपाची ना अशें आमकां जाल्यार दिसता. कोणाक जाय जाल्यार ते मागीर तेंचें मत कितें आसा तें हांव नको पूण आमी सरकाराक सांगता आमचे कडसून एक थेंब पाणी घेवं नये. आमी तो एक मतान हांगा ठराव पास केल्लो आसा आनी तो आमी सरकारा फुडें धाडटले आनी आमच्या आमदाराक राणे साहेबाक आमी सांगला तो तुमी ह्यो ठराव विधानसभेत मांडून तो पास करून घेवचो अशी आमची इच्छा आसा. ह्या खातीरच आमी हांगा आज जमलेले आसा. हय जर आमी तयारी दवरल्या जर हेका जर काय हें जायना जाल्यार आमी मोठ्या प्रमाणान सगळे रस्त्यार येवन आमचो हो प्रश्न सोडपाक फुडें येताले अशें ठरयल्लें आसा मिटिंगेंत. सत्तरीचे सावर्डे पंचायतीनूय म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिवचें न्ही म्हूण थाराव घेतलो. पर्रीकार करता तें खंय सारकें न्ही. आमची जीवनदायिनी आसा न्हू म्हादय तिजें आमकां संरक्षण करूंकच जाय. कित्याक सत्तरीचे मुखत आसा ते म्हादयच्या तोंडासून येयल्ले आसा आनी म्हादय पासून सगळे पाणयाचें हें आसा ते सगळ्या म्हादयसूनच पाणी सगळ्या कडेन वयता आनी सगळे गोवा आसा ते आमचे हेच म्हादय वरसून पाणी पिण्याचें पाणी गावता तेन्ना म्हादयचें हें संरक्षण जावकच जाय. आयज कितें म्हूण ठराव घेतला तुमी? आयज आमी ठराव कितें घेतला की आमची म्हादय आसा ती पर्रीकरान जेन्ना पिण्याचें पाणी दिता म्हणटा तें दिवचें न्हू अशें आमकां दिसता. कित्याक आमचें हे पाणी मे म्हयनो जाता उपरांत सगळी म्हादयचो कडो जावन वयता तेन्ना म्हादयचें संरक्षण हें जावकच जाय. पर्रीकरान केलां हें रॉंग केलां तेन्ना तेणी तें फाटीं घेवचें. गोवा सुरक्षा मंचाची म्हादय संपदा रक्षा कलश यात्रा सत्तरीच्या गांवांनी भोंवता. 30 तारखेक कलश पणजे मांडवीत सोडटले. तुमकां खबर नासतलें एक वेळ ह्या गांवांत 80च्या वयर झरे आसा असो सत्तरीन म्हाका दिसता आनी खंयचोच गांव आसचो ना. ह्या गांवांत 30च्या वयर कुळागरां आसा म्हाका दिसता आनी सत्तरीन खंयचो असो गांव आसचो ना. आज कर्नाटकाचे लोक गोवा मुद्दाम म्हणून घोशणा दिता ते आज बंद करता फक्त तांकां दिसता की आमचे उदीक खंय तरी गोंयांत सरकार घेवंक सोदता ते आडयता म्हणून ते आज बंद पुकारता. आमी तेंच्या वरसून शिकपाची गरज आसा. खरो आमचें नुकसान आहा खरो धोका आमकां गोंयांत आसा पण आमी अजून मेत्रिस्त आसा. सरकाराक लोक कितलो जमाव आसा ती भाशा कळटा. जास्त लोक जितले जमतले रस्त्यार येतले तितली जास्त भाशा तांकां कळटली. म्हणून म्हाका सगळ्यांक एक विनंती करूंची दिसता 30 तारखेर जेन्ना ह्या यात्रेची सांगता पणजे शहरान जातली आनी पणजे पावतकूच थंयसर एक मोठी पदयात्रा जातली आनी पदयात्रा करून फेरीबोटी धक्क्या कडेन थंयसरल्या पणजेच्या विद्युत भवनाच्या समोर त्या ह्या कलशाचें जें आसा तें विसर्जन जातलें आनी तेच्या नंतर लगेच आझाद मैदानाचेर मोठी सभा जावपाची आसा. त्या सभेक आनी तेच्या पयलीं जी पदयात्रा आसा 5 पयलीं सुरू जातली. सगळ्यांक विनंती आसा हांगासरल्या 10वे वासियांक आनी 70 वासियांक तेंच्यांनी मोठ्या संख्येन थंयसर येवचो आनी आपलो पाठिंबो राजधानीन मोठो पाठिंबो दर्शवचो. सातेरी देवीच्या फुड्यान ती एक देवीच आसा आनी दुसऱ्या देवीचें रक्षण करपाचें आमचें आयज व्रत आमी घेवया आनी देवीच्या साक्षीन आमी अशें ठरवया की म्हादयचो कसलोय प्रश्न आसतलो तेन्ना आमी भितर सक्रीय आसतले आनी जो पर्यंत म्हादयचें रक्षण जायना तो पर्यंत तन मन धन आमी ह्या म्हादयच्या अभियानात आसतले. पक्ष विरहीत आमी हें काम करूया अशें म्हणटा. म्हादयचेर आयतारा पेडण्या आमी गोंयकार संघटनेची मिटींग आसा. म्हादयी हो एक जिवाळाचो प्रश्न जावन आसा. गोंयकारांची म्हणटा ती रक्तवाहिनी कशी आसा
आणि आयज जर ही रक्तवाहिनी आमची बंद पडली जाल्यार म्हैसला गोंयकार म्हणटा ते सगळे सोंपतले. ह्या गोंयकारा खातीर म्हणजे आमी आमच्या गोंया खातीर वावुरपा खातीर आमी आयज पेडण्या ही बैठक घेवंक सोदता आणि ती म्हणजे आयतार दीस 5:30 सुमार देशप्रभू आरखाडो ह्या ठिकाणी आमी ती बैठक घेवपाचे येवजिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार, विश्वनाथ नेने आणि विनोद मेथर.